पळय कशें आसा पळय त्या दिसा एक इन्सिडेंट जालो आनी त्या इन्सिडेंटान म्हाकाय दिसना की तशें जावपाक जाय आसलें कशें, कित्याक भावाचोय हांव सपोर्ट करपाक शकना, कित्याक जे तरेन थंय गेलो ते त्या भशेन जावपाक जाय आसलें. मात एक सांगपाक सोदता की आयज अशें फ्रस्ट्रेशन जाल्लें आसा गोंयान आनी आमच्या विलेजींनी, कित्याक एवरी नाव एंड देन लोक आमकां सांगता. काल पासून म्हाका व्हिडिओ येयलो, तो प्रोजेक्ट जो सद्याक चालू आसा तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड कंपनीच्या अंडर एक हॉटेल प्रोजेक्ट चालू आसा आनी त्याचो आमी सायड इन्स्पेक्शनूय केल्लें. तशेंच त्या प्रोजेक्टाक जो विरोध आसा तो हांवें पर्सनली लेटर केल्लें की ताका EC क्लियरन्स ना, एनवायरमेंट क्लियरन्स ना, आनी एवरी नाव एंड देन तांकां स्टॉप कर, काम बंद कर म्हूण सांगलेलें आसा. तरी पूण तें काम बंद दवरिना, तें कंटिन्युअसली काम चालू दवरिल्लें आसा. आतां पासून काम चालू आसा, काल पासून काम चालू आसलें. आनी हो जो BJP सरकार जो आसा हो टोटल म्हणल्यार आपणाचो जो गैरवावर आसा तो करीत आसा, तांकां सपोर्ट करता, फुल्ली सपोर्ट करता. कित्याक हांव तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता की हो जो आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज, इश्यूड बाय द स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रायझल कमिटी, यांचो जो एजेंडा आसा, मिटींग आसा, हितून सेकंड एजेंडा आसा. त्या सेकंड एजेंडान तेंचो प्रोजेक्ट आसा आनी प्रोजेक्टाचें डिस्कशन जाल्लें. ही मिटींग जाल्ली केन्ना 5/3/2025 म्हटल्यार मार्चान, ह्या म्हयन्यान मिटींग जाल्ली. आनी हे मिटिंगेक हो जो प्रोजेक्ट आसा हो डिस्कशनाक येयल्लो. सेम प्रोजेक्ट डिस्कशन अलॉंग विथ ऑल द सर्वे नंबर्स जे तेंच्यांनी मेन्शन केल्या. आनी हितून क्लियर कट हांगा डायरेक्शन दिल्लें आसा. हांव हे रीड करून तुमकां दाखयता. Committee during the site inspection held on 20th/6/2024 observed that the work was in progress. The committee directed the project proponent to submit the following document: comprehensive environment monitoring and management report as per the standard guidelines, disaster management and risk assessment report. During site inspection, it was observed that water is pumped and released into the natural water body without testing the quality. The PP needs to submit the permission to pump groundwater. Since the project proponent has applied for prior environmental clearance, till such time the application is apprised, the work should be stopped. आता हांगा तुमी पळया एक क्लियर कट आसा की ते काम जें आसा तें बंद दवरपाक जाय. आनी दुसरें जें आसा, दुसरें सकयल मेन्शन केल्लें आसा डिलिब्रेशन. द कमिटी ड्युरिंग इट्स सेकंड इन्स्पेक्शन which was held on 21/11/2024 observed that even after specific instruction given by this committee, the PP has still continued the construction work on the site, and also observed that there appears to be a rupture of the aquifers. So दोनदा म्हणल्यार परत सेकंड टायम पासून जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले ते काम थंय चालूच आसलें. म्हणल्यार आतां अशें जालां की कितलेय कंप्लेन कर, ह्यो म्हाज्यो कंप्लेन्स ज्यो आसा ही हांवें म्हाज्या सायडीच्यान कंप्लेन केल्ली आसा की तांकां EC ग्रांट करची न्हू म्हणून. ऑलरेडी जे डिपार्टमेंटान आसा ती सबमीट केल्या, कित्याक मिटींग जातली, परत मिटींग जावपाची आसा. कित्याक एवरी नाव एंड देन तुमी आमी जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी सगळे प्रेस भावूय थंय आहले, तुमी पळयलां आसतलो कितली इनलिगलिटी हेवी प्रमाणान जाल्या ती. आनी कितलेय तांकां सांग, कित्याक लोकल काल पासून म्हाका व्हिडिओ धाडला, तितून पासून ते कंटिन्युअसली कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू आसा. लोकल थंय सांगता की बाबा हे परत परत कशेंच आयकोपाक रेडी ना, आनी कोणूय अशें करता. आनी म्हाज्या भावाचेरूच न्हू, अशें बाकीचे कितले माया म्हणून एकटी आसा तिचेरूय अशीच कंप्लेन घातली. तशेंच बाकीच्या खूब जाणांनी ऑब्जेक्ट करपाक गेल्ले तेंचेरूय कंप्लेन घातली. सो कोणी कितें उलोवपाक गेले, कोणी सांगपाक गेले नाल्यार ते आपणाची हितून दाखयता. आनी अशें जेन्ना हांव पासून जेन्ना सायड इन्स्पेक्शनाक गेल्लो तेन्ना ऑलमोस्ट 10 बाउन्सर तेंचे आहले. म्हणल्यार हे आयज दिल्लीकार येयल्ल्या गोंयान, आनी गोंयान आयज अशी दादागिरी म्हटल्यार अशें दाखोवन सोदता की आमी कितेंय करपाक शकता. हांगा कायदो हो उरलेलो ना अशें तरी म्हाका दिसता. आयज म्हाज्या भावान समज कितें केलां तेजेर कंप्लेन जाल्या, पण बाकीचे कोण करता हें चालू दवरिलां तेजेर कोणूच FIR करिना, कोणूच तेजेर एक्शन घेयना. हें कित्याक लागून घडटा? जे कोणान वायट केल्या, तेणें चूक केल्या तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. तो म्हाजो भाव आसूं जाल्यार आनी कोणूय आसूं. पण जेन्ना अशें घडटा हे क्लियर कट डायरेक्शन जे आसा हे डिपार्टमेंटाचे आसा, जे डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे थ्रू डायरेक्शन पावल्ले आसा, बट आजून पर्यंत हें स्टॉप जायना. म्हटल्यार हांकां सपोर्ट कोण करता? हथियार घेवन मारपाचें न्हू, बट कितें आसता जर तुमी हिस्ट्री जर वाचीत आनी हिस्ट्री जर पळयत, ज्या ज्या जाग्याचेर आयज लोकांनी जर हत्यारां उखल्लात, स्पेशली ट्रायबल्स जर आमी पळयत नॉर्थ इंडियन, जाल्यार तेंच्यांनी हत्यारां उखल्ला कित्याक ह्या सरकारांनी हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे आसा नाजाल्यार जे पयशेकार आसा तेंच्यांनी त्याच्या जाग्यांचेर अटॅक केलो.
आनी तेका लागून जेन्ना तेंची आयडेंटिटी वचपाक लागली, जेन्ना तेंचें अस्तित्व ते जाग्या वयल्यान नश्ट जावपाक लागलें, जेन्ना तेंच्यांनी कोर्टान वचोन गव्हर्मेंटाच्या पांयां पडोन, आमदाराच्या पांयां पडोन, सगळे गव्हर्मेंट जे ऑफिशल आहा तेंच्या पांयां पडोन जेन्ना ते थकले, तेन्ना तेंच्यांनी हत्यारां उखल्ली. मनीस उमेदीन हत्यार उखली ना. आनी हें आयज जर साईश थंय गेला जाल्यार तो थंय एक्सटॉर्शन करपाक वचोंक ना, नाल्यार कोणाक तेणी मारूंक ना. तेणी फक्त तो विचारपाक गेलो की बाबा हें इल्लिगल काम तुमी चलता कशें, आनी तेचेर तुमी कंप्लेंट घालता. आनी ते कोण आतां काल पासून हें चल्लां जाल्यार थंय जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जाला जाल्यार तेचेर वचून कंप्लेंट जावपाक जाय आसली, तेचेर कंप्लेंट जायना. आमी अशें म्हणना की आमी साईशाक सपोर्ट करिना, आमी कोणाक सांगना की ते वचोन कर म्हणून, पूण आवट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन हें फाल्यां कितलेशेच कडेन जावपाक शकता आनी ताका कोण आडोवंक शकना. कित्याक लोक फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा, तेंचे गांव वयता, तेंची आयडेंटिटी वयता. एक बारीकशें घर आसा 200 वर्सां पर्यंत आहा, तेच्या सायडीक येता व्हडली बिल्डींग येता, तेच्या घराची तेचें अस्तित्वच नश्ट जाता, तेची प्रायवसी नश्ट जाता, तेचे पीस आसा ते नश्ट जाता, तेचो गांव नश्ट जाता आनी तो बाबडो ओगी रावता. कितलो वेळ ओगी रावतलो? फाल्यां हें हांव 100% सांगता, हें जर अशेंच चल्लें फुडल्या 5 वर्सान गोंयान अशें नॅक्सलायट तयार जावपाक टायम लागपाचो ना. कितें करतले लोक? खंय वयतले? आयज गोंयकार युथा कडेन जागो घेतलो ताकद ना. 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट 1 कोटी रुमार जाल्लो, मिनिमम 1 CR. कोणा कडेन खंयच्या भुरग्या कडेन ताकद आसा? तो कितें करतलो? तो लग्न जावपाक तेच्या कडेन पयशे ना, काम वयतलो इंडस्ट्रीन, काम तेच्या कडेन ना, रावतलो जाल्यार घर ना, लोगीन जातलो जाल्यार बायल ना, करतलो कितें? ही परिस्थिती आयज गोंयकारांची जाल्ली आसा. सो आमी म्हणटा की सरकारान आतां तर सावध रावपाक जाय. भुरगे अशे वायलंट जाल्ले आमकां नाका, आमी आमच्या सायडीच्यान वायलन्स केन्नाच सपोर्ट करूंक ना, आनी त्या सायडीचेर थंयसर वायलन्सूय जावंक ना. फक्त थंय तोंडाची हें जालें आनी तेचेर कितें ते FIR जाल्लेली आसा आनी तेचेर कितें आहा तें कोर्ट एक्शन घेतलो. आनी आमी भुरग्यांकूय सांगता, ह्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांकूय अपील करपाक सोदता की सद्या तरी आमी पेशन्स काडून रावया. ज्या दिसा भगत सिंग जावपाक जाय त्या दिसा सगळे भगत सिंग जावया, एकटोन 2 जाण न्हू. जर सरकार असोच जालो, आतां गांधीगिरीन आमी करता, नॉन व्हायलन्स 8 वर्सां जाली आमी करता, पूण जेन्ना असो टायम येतलो आमी तुमकां सांगतले की करया म्हणून, भगत सिंग जावया म्हणून, तेन्ना टायम नासतलो. तेन्ना कोणाक उखलपाक जाय उखलया, कोणाक बडोवपाक जाय बडोवया, आनी हो मार पडप जाल्यार पडटलो 100%. आमी सहन करपाक शकना. अरे आमची भुरगीं रस्त्यार रावतली, आमच्या भुरग्यांक रस्त्याचेर काडून रेप करतले, म्हणजे आमी ओगी रावपाचें इंडियन करून कित्याक म्हणून? अरे आमी इंडियन, आमी पाकिस्तानाचो फ्लॅग लायना घराचेर, आमी इंडियनूच, पूण आमचें एक्झिस्टन्स वयता. फाल्यां सरकार, ज्या नॉर्थ इंडियाच्या सरकारांनी तेंच्यांनी जे नॅक्सलायट तयार केला, तशेंच नॅक्सलायट ह्या BJPच्या सरकारान हांगा गोंयांत तयार करचे न्हू. हें सिंपल आमी सांगता.